येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोणाकच मेळचो ना बहुमत, एक्झिट पोलांतल्यान येता अंदाज. दोनय काँग्रेस आनी भाजपाच्या मतांची संख्या आसूं येता समान. बारीक पक्ष अपक्ष मेळूं येता वालोर. 19 मतदारसंघा खातीर मतमोजणी सुरू जातली सकाळी 8:00. मोजणे खातीर चडांत चड 11 खेप्यो. एके खेपेक लागू येता 20 ते 30 मिनटां. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अजित रॉयान दिली म्हायती. उत्तर आनी दक्षिण गोंयाक जोडपी कोटी रुपयांच्या हायवे वयले सायनबोर्ड व्हरतात चंद्रार. दिशा दाखोवची सोडून करतात कोफुसांव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्याच्या उत्तर सीमेक दक्षिण सीमेकडेन जोडपी कोट्यावधीचो प्रकल्प हो भाजपाचो प्रमुख प्रकल्प जावन आसा. जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गा वयले सायनबोर्ड चालकांक आनी प्रवाशांक सारको मार्ग दाखोवपाचो सोडून चड बुचकाळ्यांत घालता. गोवा 365 आज तुमचे मुखार बांबोळेच्या सायन प्लेसमेंटाचो अहवाल घेवन येयला. राष्ट्रीय महामार्ग 66 हो प्रवासाचो वेळ कमी करपा खातीर बांदला, जाका तेंकोन गोंय राज्याचे प्रिमियर हॉस्पिटल GMC आसा. जाल्यार हांगा पयलीं सावन रेस्टॉरंट आशिल्ल्याचो एक सायनबोर्ड आसा, पूण GMC हॉस्पिटल दर्शोवपी एकूय चिन्ह थंय ना. रस्त्यान फुडें वयतकूच हॉस्पिटलांतल्यान भायर पडटकूच मुखार 20 मीटर अंतराचेर एक सायनबोर्ड लायला, पूण ताचेर हॉस्पिटल अशें खंयच बरयल्लें ना. जाल्यार फक्त GMC इतलेंच आसा. GMC कडेन वचपी एक्झिट रोडान गेल्यार थंय एक स्पीड ब्रेकर आसा. ह्या रस्त्याचो वापर करपी चडशे लोक आपल्या कुटुंबांतल्या लोकांक जे हॉस्पिटलांत एडमीट आसात तांकां मेळोंक वयता. थंय स्पीड ब्रेकर आसा हें दर्शोवपी एकूय फलक ना. राष्ट्रीय महामार्गान आनीक फुडें वतकच कुचिरा स्टेडियमा कडेन वचपा खातीर भायर येवपी रस्त्या कडेन कॉम्प्लेक्साची दिशा दाखोवपी एक बोर्ड लायला, पूण तो वॉल्ताच्या पयलीं वा वॉल्तारूच आसा म्हटल्यार जाता. जाका लागून आनी एक भयंकर धोका निर्माण जावपाची शक्यताय आसा, कारण उजव्या सायडीच्या लायनी वयल्यान प्रवाशांक वॉल्त घेवप शक्य ना. महामार्गाच्या आनीक फुडें वचत जाल्यार तुमकां कुचिरा स्कुला खातीर लायिल्लो प्रवेश बोर्ड दिसतलो, पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार तो स्कुलाच्या भायर सरपा खातीर लायला. तर बोर्डान आमी सिग्नल ट्रेनिंग कॅम्पांत भितर सरपाची सुरू केल्या, पूण टोकटो भायर सरपा पासून थोड्याच मिटराचेर आसा. हो फामाद फुलांचो खुरीस, एक देवस्थान जाका प्रवेश करपी आपलो प्रवास सुरक्षीत जावचो म्हणून भेट दितात, पूण सुदैवान चर्चीक भेट दिवपा खातीर भायर सरपाचें कसलेंच करूंक ना. पूण त्या बदलाक एक चिन्ह सामकें चर्चीच्या भायर आसा. त्या उपरांत चर्ची कडेन वचपाक प्रवाशांक आपल्यो गाडयो महामार्गार पार्क करच्यो पडटा. चर्ची उपरांत महामार्गाचेर सर्वीस रस्त्याचेर प्रवेश करतना महामार्गा कडेन निर्देशीत करपी तांबडे बाण आशिल्ल्या सिमेंट बॅरिकेड शिवाय कसलोच फळो लायिल्लो ना. आतां मडगांवच्यान पणजेच्या दिकेन वयतना जेवण वा वखदां विभाग आनी मानवी वेव्हार संस्थानांत वचपाचो संकेत दिवपी बोर्ड तांच्या दिकेन भायर पडपाच्या रस्त्या उपरांत लायिल्लो आसा. GMC हॉस्पिटलाच्या दिकेन भायर वचपी रस्त्या लागीं आसतना एक फळो आसा, पूण परत बोर्डाचेर हॉस्पिटल बरयल्लें ना, फक्त GMC आसा. GMC जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर हुपल्या उपरांत सांताक्रूज वचपाचो भायलो रस्तो आसा, जो महामार्गा वयर गाडयो वचपा खातीर प्रवेशाचें कार्य करता. ह्या जाग्यार कांय आठवड्या पयलीं 3 गाडयांचो मोठो अपघात जाल्लो, जातूंत कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याची बातमी ना. थंय भायर पडल्या उपरांत गाडयो बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्यो दिसता. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्सेंट रॉड्रिग्स. विधानसभेच्या मतमोजणेक फकत एकूच दीस उरला. एक्झिट पोलाचो संबंद आसा अशें दिसता की गोंयांत खंडीत कौल मेळटलो. हे वेंचणुकेक भाजप आनी काँग्रेस हांच्या मदीं बरीच झूज आसूनय दोगांकूय समान मतां मेळटलीं अशें एक्झिट पोलांत चित्रायलां. 22 वर्स सगळ्याच पक्षा कडल्यान राजकीय घोशणा जायत आसा, पूण प्रत्यक्षांत भाजप सगळे प्रसंगा खातीर सज्ज जावपाचे प्रयत्न करीत आसा. काळजी हो मुखेलमंत्री आनी पक्षाध्यक्ष दिल्लीत आसात. दोतोर प्रमोद सावंतान पंतप्रधानाची भेट घेतल्या. फाटल्या 10 वर्सांच्यान सत्तेर आशिल्ल्या भाजपाक ह्या फावट मोठ्या प्रमाणात सत्ता विरोधी हुद्द्याचो सामनो करचो पडटलो. पूण ह्या फावटी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हो मुखेलमंत्री जावपाचो आस्पाव आसा. ह्या फावटी काँग्रेसीक संद आशिल्ल्याचें दिसून येता. 2017त काँग्रेसीन सगळ्यात व्हड पक्ष आसून लेगीत सरकार स्थापन करपाची संद शेणयली. त्या उपरांत ह्या मालिकेत पक्षांतराचो सामनो करचो पडलो, जशें की परिणाम भायर येतले. ह्या फावटी काँग्रेस संद घेयना. तांच्या उमेदवारांक आयच्यान हॉटेलांत दवरतले अशी म्हायती गोपांनी दिल्ली.
वडमंत्री आदींच गोंयांत पावला आनी संभाव्य इश्टांकडेन संपर्क करीत आसात. We were discussing with all our candidates because there's going to be counting and all the formalities regarding that. So to prepare themselves for all that. So and also just taking a feedback of what happened in their elections in their constituencies and what was the response. So they've had a good response, had a good discussion. Congress has done well. Congress will form the government, and I think people of Goa want a change, and Congress seems to be the party of their choice. So that seems to be the undercurrent in Goa. Meeting their election agents, see their preparedness for the counting day. If required, brief them properly. The election agent तांकां सगळ्यांक ब्रीफ केल्या, कॅन्डिडेट्सांक ब्रीफ केल्या. सो दॅट वॉज द मेन थिंग. आमचो असेसमेंट सगळ्यांचो घेतलो, आज कॅन्डिडेट्सां कडेन उलयले, तांचे फिडबॅक घेतले, सगळ्यांक दिसलें. आमकां दिसता की आमची पार्टी क्लियर मेजॉरिटी घेवन गोवा फॉरवर्डाच्या अलायन्साच्या बरोबर सत्तेर येतली अशें आमकां दिसता. 10 तारखेक गोंयकाराच्या हातांत गोंयचो फुडार हें लक्षांत दवर. दीस वॉज माय स्लोगन. हांव परत सांगता, 10 तारखेक गोंयकाराच्या हातांत गोंयचो फुडार. गेल्या फावटी मुखेलमंत्री पदाचे खुर्चे वयल्यान काँग्रेसीन सरकार स्थापन करपाची संद शेणयली. ह्या फावटी काँग्रेसीत मुखेलमंत्री पदाचो दावो आसा, पूण पक्षाचें म्हणणें आसा की तांचे आमदार निवडून आयल्या उपरांत 5 मिनटांनी मुखेलमंत्री जाहीर करतले. पूण दिगंबर कामतीक हो काँग्रेसचो मुखेलमंत्री ह्या नदरेन लोक पळयता जाल्यार हालींच काँग्रेसींत भितर सरिल्लो मायकल लोबो ह्या लिस्टान आसा. जेन्ना मिडियान मायकलाचे घरकान्नीक प्रश्न विचारलो तेन्ना मायकलान दिल्ली प्रतिक्रिया पळयात. CM will be decided on the 10th. Michael Lobo would Delilah Lobo like to discussion see would Delilah Lobo like to see his husband as a CM? Of course, why not? सरकार घडोवपाक घडामोडी कितले जाय तितले करपाचे न्हू. सरकार व CM? सरकार इज इम्पॉर्टंट. मुख्यमंत्री हायकमांड डिसायड करता. कित्याक तुमकां कित्याक चिंता पडल्या? म्हाका चिंता ना मरे. तुमकां कित्याक चिंता पडल्या? काँग्रेस वील टेक रायट डिसिजन एट द रायट टायम. आम आदमी पक्ष ह्या फावट बरी कामगिरी करतलो अशी अपेक्षा आशिल्ली, पूण फाटल्या 15 दिसां सावन आपाचो नीट थंड जालासो दिसता. काँग्रेसचो बालेकिल्लो आशिल्ल्या सालसेट फोडपाचो यत्न आपान केल्लो आनी भंडारी समाजाचो डाव खेळोन भाजपाक हालोवपाची मोख दवरिल्ली. पूण मुख्यमंत्री उमेदवाराची घोशणा केल्या उपरांत साश्टीचे क्रिस्तांव मतदार फुटले, देखून हाचो परिणाम साश्टीच्या उमेदवारांचेर जावं येता. पूण ताच्या मुखेलमंत्र्याचो चेहऱ्याचो हो जुगाड चलतलो काय ना हें 10 मार्चाकच कळटलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. चडांत चड 11 फेरया सयत 19 मतदारसंघांतल्यान सकाळी 8 सावन मतमोजणी सुरू जातली. सगळ्यांत पयलीं पोस्टल बॅलेटाची मतमोजणी जातली. एक फेरी काबार जावपाक 20 ते 30 मिनटां लागू येता आनी प्रत्येक मतदारसंघाक 11 फेरी दिल्यात. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अजित रॉयान म्हायती दिल्या. 10 मार्चाक बेरस्तारा जावपी गोंय आनी हेर 4 राज्याच्या निकालाची लोक आतुरतायेन वाट पळयतात. रॉयान मतमोजणीची प्रक्रिया आनी तयारीची म्हायती दिली. मतमोजणी आल्तीन गोंय पॉलिटेक्नीक कॉलेजींत जातले. सगळ्यात पयलीं पोस्टल बॅलेटांतल्या मतांची मोजणी जावन सकाळी 8:30 सावन ईव्हीएमाची मतमोजणी जातली. प्रत्येकी मतदारसंघात एक मतमोजणी हॉल दिला. 19 हॉल कॉलेजींतल्या बिल्डिंगेत आसात. रॉयान सांगलें. Counting will start at 8 o'clock. Counting for all 19 ACs will start at the same time. We have one counting hall assigned for every AC. At 8 o'clock, counting of postal ballots will start. In every room, we have one dedicated table for postal ballot. Apart from that, we have 4 to 7 tables depending upon space in every room. At max, we have 7 tables for EVM counts in a room. Minimum is 4 tables. EVM count will start at 8:30. You know, counting is taken round wise. So depending upon the tables which are set up for EVM, there are rounds for each and every constituency. There is maximum of 11 rounds. Roughly one round will take 20 to 30 minutes. For every AC, one observer has been appointed by Election Commission of India. All these observers have already reported here and they have taken a review of all the arrangements done in their constituency counting hall. सुरक्षेतायेची व्यवस्थे बद्दल अजित रॉयान म्हायती दिली. मतमोजणी कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंग दिल्या.
उमेदवारांक मतमोजणी एजंट नेमपाक मेकळीक दिल्या. तांकां आयडी कार्ड, 2 वासिनां घेतिल्ले वा कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सक्तीचें केला. मतमोजणी हॉलांत मोबायल फोन व्हरपाक मनाय केल्या. फक्त निर्वाचन अधिकारी आनी ऑब्झर्वर्सांक मोबायल व्हरपाक मेकळीक दिल्या. We will have 3-layer security arrangement. The outermost layer will be outside the campus, which will be managed by the district police. Then inside the premise, we have the inner circle, which will be managed by CAPF personnel outside the counting halls, and outside the building, security will be managed by the district police. Training of all the counting staff, which includes counting supervisors, counting assistants and micro observers, has been done. There has been 2 rounds of training. Appointment of these counting staff is being done through a process of randomization. There are 3 steps of randomization. First round of randomization has already been done. Second randomization will be done tomorrow in the presence of observers. Third and final randomization will be done on 10th morning before counting starts, when tables will be assigned to these counting supervisors and counting assistants. Then all the candidates have the right to appoint one counting agent for each and every table. ROs had communicated this to all candidates, and they have appointed their counting agents. These counting agents will carry identity card. So police will check that identity card. Based on that, they will be given access to the building and to the counting hall which is assigned for that particular constituency. All counting agents must have either full vaccination certificate or RT-PCR test of not more than 72 hours duration. This is the guideline from Election Commission of India. Not carrying mobile phone is important for media persons. This is for all our staff, all our counting agents, counting agents of political candidates, counting supervisors and assistants which DO has appointed. No one can carry mobile phone. Only 2 persons are permitted to carry mobile phone: returning officers and observers. GOA365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पोस्टल बॅलेट बॉक्स संबंधीत अधिकाऱ्यांनी फोडला असो बोवाळ करून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्याचेर आरोप केलो. रिटर्निंग ऑफिसराच्या कार्यालयात दवरिल्ल्या बॉक्साचो सील उक्तो आशिल्लो पक्षाच्या वांगड्यांक सापडलो. जाचे कडेन विचारले तेन्ना दाखोवपा खातीर गुन्यांवाचे पुरावे दिवपी फोटो आशिल्ले. जाल्यार अधिकाऱ्यांनी सांगले की मतपेटी रिकामी आसा आनी तातूंत पोस्टल बॅलेट ना. पूण ह्या जापेन आरजीचे वांगडी समाधानी ना. 40 मतदारसंघातल्या आनीक खंयच्याय मतदारसंघात अशें घडलें ना अशें कोण सांगपाक शकता. आनी ईव्हीएम हॅक जाले नाशिल्ल्याचें कितें आश्वासन आसा हें जाणून घेवपाची मागणी पक्षांच्या वांगड्यांनी केल्या. आयकात. हांगासर सध्या जे पोस्टल बॅलेट बॉक्स आहा पळय ते फोडला विदाउट इंटिमेटिंग कॅन्डिडेट 05 म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना तेंच्यानी लेटर दाखयता म्हणून सांगलें सगळ्या कॅन्डिडेटांक आपयले ते आतां 45 मिनिट्स जाले लेटर सोदता. एक फायल आसता कॅन्डिडेटाची ज्या फायलीन सगळी लेटर आसता इन आउटवर्ड जाता ती, पण तेंचे कडेन लेटर अजून मेळना. ते 45 मिनिट्स जाली सध्या ती लेटर सोदता आनी तो बॉक्स कसो फोडलो. आतां म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट आमचो आर्जीचो रोहन साळगांवकार जाल्यार ताका ते लेटर कित्याक दाखयना. आमचे कडेन वॉट्सएप ग्रुप्स आसा, सो ते हांव तुमकां मुद्दम ग्रुप्स दाखयता. त्या हेजेर आमकां सगळ्यो मेसेजी येता. हो कॅन्डिडेट एंड इलेक्शन एजंट म्हणून आरोच्या ऑफिसान ग्रुप केल्लो जाल्यार तेजी आत्तां मेसेज येयल्या. कितल्यान 1:32 मेसेज येयल्या. Candidates, please note, vote through postal ballot by government official can be submitted only through post office. जाल्यार ह्या टायमार कित्याक मेसेज धाडली जेन्ना आमी कंप्लेन केली अबाउट ते बॉक्स फोडला म्हणून. जाल्यार आयज हय ही फॉरवर्डेड मेसेज आहा. सो समान थ्रू ही मेसेज येयल्या. सो आतां हो येदो मोठो स्कॅम जाल्लो आसा की हे एका वोटान बसून कॅन्डिडेट खंयचो इलेक्शन जिखता. जाल्यार आयज हो येदो व्हडलो स्कॅम जाला आनी हे बॉक्स फोडला पळय हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हे आमकां आन्सर जाय. जाल्यार स्टाफा कडेन एक बसून लेटर ना सद्या दाखयतले जाल्यार आमकां
जाल्यार अशें दिसून येता की हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अशी बॉक्सां पडली आसतली. तुम्ही कन्फर्म आसा बॉक्स पडल्या म्हणून? हय आमी पळयलां, फोटो तुमकां जाल्यार फोटो दाखयता. बॉक्स कुशीन दारा कुशीक दवरला बॉक्स. हय हे तो बॉक्स, हे सायनी मारलेल्यो सगळ्या आनी हे बॉक्स. बॉक्स कुशीक आहा, दारा कुशीक बॉक्स आहा. लायव्ह असले परत आमी गोंयच्या फाटलो दाखय, फाटलो फोटो दाखय. हय सगळें सांगता तो व्हिडिओ दाखय. जर आता हो मोठो प्रश्न पडटा की हांगासर ही बॉक्सां अशी फोडली आसतली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आनी हो मोठो स्कॅम आसा. आमकां आन्सर जाय हेका. आनी हितून तरी आमकां दिसता की अशें जाल्लें जाल्यार सगळे कडेन रील एक्शन जावचें पडटलें. कित्याक जर अशें स्कॅम जाता जाल्यार हे आपले वटेन इलेक्शनां करपाक थोडे कॅन्डिडेट्स आसा ते 100% आपूण जिखला म्हणून मरणय मारले ते खंयच्या आदाराचेर कळ्ळें आसतलें तांकां ते जिखता म्हणून. जाल्यार कशें अशें हितून ईव्हीएमां हॅक जाले आसतली. जर हांकां जर इतलो कॉन्फिडन्स आहा की ते जिखले म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी जे घेतले 5 वर्सांनी. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर. भारतात नवे कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3993 जाला, जो 662 दिसां उपरांत कमी जाला. फाटल्या 24 वरांत 108 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 18 नवे दुयेंती सांपडल्यात, जाल्यार एकल्याक मरण आयलां. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 3993 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जी 662 दिसां उपरांत कमी जाल्या. कोरोनाक लागून 108 जाणांक मरण आयलां. भारतांत 98.68% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.46% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.68% जाला. फाटल्या 24 वरांत 3993 नवे दुयेंती, 24 वरांत 108 मरणांची नोंद. भारतांत 98.68% दुयेंती दुयेंतमुक्त. 179.13 करोड लोकांचे वॅक्सिनेशन. गोंयांतूय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. राज्यांत 10च्या सकयल कोरोना दुयेंती सांपडटात. कांय दिसां सावन राज्यांत 20 परस कमी प्रकरणां नोंद जायत आसात. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1%च्या लागसार आसा. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकर हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें की जून म्हयन्यांत कोवीड केशींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा. ताणें म्हटलें की जर कोरोनाचो नवो व्हेरियंट येयलो जाल्यारूच कोवीड केशींनी वाड जावं येता आनी सद्याक वाडपी केशींचें मुखेल कारण सगळ्यांक जावपी गर्दी हेंच आसपाक शकना. आयकात ताका. कोविड एकदम कंट्रोलमध्ये आहे. बिफोर आय थिंक आय डोंट नो वॉट विल हॅपन इन जून जुलै असे म्हणतात थोडे जण, पण टिल देन वी हॅव टू सी आम्ही थोडी केअर ही घ्यायलाच पाहिजे. पण वी आर मच सेफर देन वॉट वी वेर अराउंड 1 or 2 months बॅक. खूपच म्हणजे आता खूपच कंट्रोल आहे, पण होतात लोकांना पॉझिटिव्ह होतात, 1-2 असे होतात. पण आय थिंक समवेअर यू हॅव टू बॅलन्स आउट. लोकांनी इतकी वर्ष 2 वर्ष एकदम सफोकेट झालेले आहेत. थोड्यांना बाहेर येऊन सम पीपल हॅव गॉन आउट, लॉट ऑफ पीपल. म्हणजे आज आमचे डॉक्टर्स कोण मिळतच नाही. सगळेजण म्हणतात की आम्ही काश्मीर कोण उत्तराखंड सगळे गेलेले आहेत, बिकॉज दे हॅव नेव्हर गॉन आउट फॉर लास्ट 2 years. सो बिफोर जून कम्स अँड समथिंग न्यू थिंग कम, I think we should let's enjoy something for some time. Unless there is a new variant, there won't be any spike again. New variant आला तरच आहे. It is not because of too many people coming here. Now we know that too many people coming. आमच्या कितकी इलेक्शन रॅली जाल्यो त्यो पळयल्यार सगळे वाडपाचे न्ही आता, उलट कमी जाल्यो. That means only गर्दी is not the factor. It is the change in mutation जाता, ते variant जाता. Every time that variant has caused a problem. So we hope and we pray that that variant doesn't come. आयलोय जाल्यार तो मातसो जो अपुरबायेचो आसचो. So we should be little better. आमची मातशी काळजी घेवची ताणें, अशी आमची एक मातशी देवा कडेन एक मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा कुडचडे काकोड्या नगरपालिकेची बसका जाली, जातून पंटेमळ वाठारांतल्या जमनीच्या मुद्द्याचेर चर्चा जाली. जाल्यार जे सुमार 40 फूड कोर्ट गाडेकारां खातीर बांदल्यात ते आदल्या गाडेकारांक आनी नवे अर्ज करता तांकां लेगीत दिवपाचे नगर अध्यक्षान सांगले. आयकात. फाटली मिटिंगेचे थोडे पॉयंट्स आशिल्ले, मिनिट्स आशिल्ले, ते कन्फर्मेशन करून घेतले आमी. तशेंच आज आमचे ह्या मिटिंगेक नवी बिल्डिंगेक आमची पयली मिटींग आशिल्ली आनी तातूंत भितर आमचे 2-4 पॉयंट आशिल्ले. एक म्हणल्यार आमचे लँड एक्विजिशन सर्वे नंबर
118/3 आणि सर्वे नंबर 118/4 हो पंटेमळ वाठारात राम मंदिराचो जो रोड आसा त्या थंय तो खूब वर्स पयलीं रोड जाल्लो आनी त्या टायमार खुबशे आमचे मुणकार्य ते एरियेक लोक आशिल्ले आनी तांकां रोड नाशिल्लो आनी हो खूब वर्स पयलीं तो रोड केल्लो तेन्ना नंतर थंयचे कोण भाडकार तेरीस म्हणून ताणें आमकां आमचे म्युन्सिपालिटी केस घेतली आनी कोर्टान गेलो तेन्ना नंतर एज पर कोर्टाची डिग्री कोर्टान आमकां 2,65,000 आमकां जम करपा लायिल्लें पूण तेन्ना तें जम करपा जालें ना म्हणून तेणें आमचेर केस फायल केली आनी हे आमची जी न्यू बिल्डींग आसा तेणें आमचे रिकवरी आपल्या दिवची अशें म्हणजे आमकां केस घेतली आनीक आयज ती आमची केस हायकोर्टान चालू आसा आनी आयज आमी रेजोल्युशन घेतला की त्या टायमार जो एमावंट आशिल्लो 2-3 एमावंट आशिल्ले लँड एक्विजिशन रेट आशिल्ले 30 रुपीज आशिल्लो तेन्ना 225 आशिल्लो तो आज आमी रेजोल्युशन घेतला की त्या 225 रुपीज करून जो 1,810 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तो आमी रेट ताका कोर्टाक आमी डेपोजीट करता मार्केटाक जे GTDCच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी हांगा जवळ एक 40 सुमार फूड कोर्ट बांदले कडेन आसा त्या फूड कोर्ट जे आमचे ओल्ड जे आमलेटी गाडे आसात ते आमी तांकां शिफ्ट थंय करतले तशेंच काही न्यू जे एप्लाय करतले तांकांय आमी दितले आनी ताजो एक स्पेशल आमी एक टेंडर करतले आनी तो टेंडर आमी जो आमचो इम्पोस्ट कलेक्शन जो कोण बीड करतलो ताका तातूंत आमी रुल्स रेग्युलेशन फॉलो करून तो ताणें सगळें मेंटेन करपाचो ताणें क्लीन करपाचो आनी तांचे कडच्यान आमी इम्पोस्ट कलेक्शन करून घेतले आमी थोडी रेटी डिसायड केल्ले कडेन आसा पयलीं आमी तांचे कडच्यान आमी तांकां काही 20 गाडीकार आशिल्ले तेन्ना आमी तांचे कडेन 10,000 दिन वर्साक आमी तांकां NOC दिल्ली पूण आतां आमी कितें केलां की मदीं ती गेल्ली कावन्सिलान आमी ती कॅन्सल केली आनी तांचे कडेन 130 रुपया पर डे आमी घेताले पोस्ट म्हणून पूण आतां तो फूड कोर्ट बऱ्यांतलो बरो फूड कोर्ट जाले कडेन आसा आनी तांकां काही रेट मातशी चड 300-400 आमी रेट लागतली आनी फूल मेंटेन तो जो कोण बीड जातलो कॉन्ट्रेक्टर पडटलो तो फूल तो कोर्ट फूड कोर्ट जो आसा तो हें करता आता त्या काळा भितर कळटलें पूण कांय काळ फंड जे विश्वासान सांगले प्रमाणे कांय फंडा लागून अनेक त्यो फायली आसात त्यो अनेक डेव्हलपमेंट उरला आनी त्यो फंड जो पावना आनी अनेक जे बाकीदार आसात जे थकबाकीदार आसात तांचोय बीन आमी जी शॉपां आसा म्युन्सिपालिटीची ती बीन परतून ताब्यात घेवपाचो प्रयत्न करतले कित्या खातीर अनेक जे आसात ते थकबाकी वाडले आसा आनी ताजो म्युन्सिपालिटी कांय रेवन्यू येना अशे अनेक गोश्टीचेर अनेक विशयांचेर आज बरी चर्चा जाली गोवा सावर्डेकर आयच्यान 11 तारखे मेरेन हलकोसो पावस आनी गडगड मारतलो गोंयांतय मतमोजणे दिसा पावसाची हजेरी लागपाची शक्यताय आशिल्ल्यान धांवपळ जातली 12 तारखेक हवामान सुकें उरपाचो अदमास आशिल्ल्यान वातावरण रोखडेंच स्थिर जातलें आयज चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसतलें फुडले 4 ते 5 दीस चडावत तापमान थीर उरतलें फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा हवामान बदलाची नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना 8, 9, 10 आनी 11 तारखेक पावसाची शक्यताय फुडल्या 4 ते 5 दिसां खातीर हवामानात बदल ना आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 आनी 23 डिग्री सेल्सियस मळब नितळ उरतलें कांय कडेन कुपां फाल्यां फांतोडेर कांय कडेन दव आनी धुकें नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात कोरोना महामारीच्या काळात घेवत जतनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो